नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कोलकात्यातल्या बायल दोतोराचेर अत्याचार करून तिचो खून केल्ल्या घडणुकेचो निशेध करपा खातीर आयएमएन गोंयभर काडलो सायलंट मोर्चा। दूधसागर धबधब्याचे ट्रेकिंग व्यवसाय करपी गायड्सांनी गोंय पर्यटन उदरगत मंडळान अचकीत दरान वाड केल्ल्यान जालो बोवाळ। हो दर करचो रद्द ट्रेकिंग गायड्सांची मागणी। रातच्या वेळार मोठ्या आवाजांनी म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर करची कारवाय। सलग दुसऱ्या दिसा पुलीस स्टेशनाचेर हणजूणकारांचो धडक मोर्चा। वेगवेगळ्या मागण्यांसयत कदंबा ड्रायव्हर आनी कर्मचारी संघटनेची 6 सप्टेंबरासावन काम बंद आंदोलनाची नोटीस। धारबांदोडेच्या दुले वाठारांतली झाडां कापिल्ल्या प्रकरणात राणा खात्यान मनोहर गांवकाराचेर केलो गुन्यांव नोंद। झाडां मारून प्लॉटिंगाची खात्यान केल्ली पळोवणी। आणि एनओसी नावाखाला पयशे खावन घराच्या बांदकामाची मोडतोड करपी आड करची खर कारवाय। न्याय मेळना जाल्यार उबारतली फुडली पावलां। दिप्ती नायकाची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। बिरेस्तारा आवाज प्रदूषण आड मेणवाती पेटोवन हणजूणकारांनी आंदोलन केले। मात तरी आसतना रातच्या 10 उपरांत ज्या क्लबांनी मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजयतात तांचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान सलग दुसऱ्या दिसाकूय थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर धडक मोर्चा व्हेलो। राती 10 उपरांत संगीत वाजोवपाक मनाय आसा, पूण वागातोर वाठारांत नेम फाट्यार मारून कांय क्लब राती 10 उपरांत मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजयतात। ह्या म्युझिकाचो लोकांक बरोच त्रास जाता। देखून हणजूणच्या तिडकल्ल्या थळाव्यांनी बिरेस्तारा वाडपी आवाज प्रदूषण आड मेणवाती पेटोवन आंदोलन केल्ले। शुक्रारा ह्याच थळाव्यांनी परतून एक फावट पुलीस स्टेशनाचेर धडक मोर्चा व्हेलो। तेन्ना फाटल्या 10 दिसांत 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद जाल्लो आसा। देखून आमच्यो मागण्यो लक्षांत घेवन उपअधीक्षकान कारवाय करपाचे आश्वासन आमकां दिल्लें आसा। जर तशें जायना तर आमी परतून धडक मोर्चा घेवन वतले अशी शिटकावणी हणजूणकारांनी ह्या वेळार दिल्ली आसा। Finally, the solution what the DYSP Mr. Chodankar sir has given us is that today he is asking us to trust him and assuring us that he has the licenses of 13 venues which he will provide to us at his office. We will be heading there. He has asked us to initiate questions against other departments like the Panchayat and whatever the MLA, whoever is coming to resolve our issues, which we will do that because we cannot keep blaming the police itself. They are limited with their resources, we understand. But we are asking a very simple question. At wee hours of the morning, it's 2 o'clock, 3 o'clock, whom do we reach out to? Whom do we ask, sir, we have a problem, please resolve our problem? The police has said that they will always be there. But they said their hands are tied. They do not have certain faculties to pick up the equipment or to do anything that will grant us sleep. Even the monitoring issue, the noise monitoring station issue was raised, and the DYSP was also informed that according to the clause 4 of once they get the license, before they start operating, they have to install the noise monitoring system. Now the corrigendum that was asked for today from the GSPCB, we have not heard back from them. So as it is, the situation in Anjuna and Bagator is such as you all continue to face problems. We do not care about your problem. We will take stand only when it is reached to such a state that all the people have to come here. Please help us. Please help us get a good night's sleep. That's all we are asking for. And we hope that we don't have to come again tomorrow, because if we have to, we will definitely come. But one thing I want to state this on the camera is that today when we went to the venues, I have realized that it is not safe, because I went to solve an altercation. I was caught in between, and we have women with us, we have elderly people with us. We cannot put them in the throes of these dangers. We cannot allow that to happen. So we will have our protest, but if needed to come here, we will come and wait only at the police station, because I hope
according to what DYSP sir has said and PI Paresh sir has said, this is the safest place. We hope that sir has said he has already booked 4 cases in the past 10 days and we have to book more cases. We hope sir continues to. स्नेहा सोटिकारा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सो वेगवेगळ्या मागण्यांसहित कदंबा ड्रायव्हर आणि कर्मचारी संघटनेच्या वांगड्यांनी 6 सप्टेंबरासावन काम बंद दवरून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी सरकाराक दिल्या. सेव कदंबा माझी बस स्कीम स्क्रॅप करात. इंटरस्टेट रूट्स जे आसा ते रेस्टोर करात. इंटरस्टेट रूट जे पहिले कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन चलयताले ते हेका तेका तुम्ही दिल्यात, प्रायव्हेट केल्यात, ते कदंबान चलोवचे. तिसरो डिमांड असलेलो असा तो म्हणल्यार की कमीच म्हणल्यार 300 डिझेल बसी सरकारान घेवच्यो आणि घेवच्यो. दे मस्ट बाय 300 डिझेल बसेस फॉर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आणि कदंबान ह्यो बसी चलोवपाक जाय. जे आयज इलेक्ट्रिक बसी ज्यो आहा ते कदंबाच्या अंडर ना, ते प्रायव्हेट खासगीकरण करून दवरलेले आहा. ड्रायव्हर कोण प्रायव्हेट आहा, कंडक्टर कदंबाचो आहा अशें नाका. ड्रायव्हर, कंडक्टर, मेंटेनन्स सगळें कदंबान करपाक जाय. आणि चवथो डिमांड आहा की आमचे जे प्रॉव्हिडंट फंड जो 12% डिसेंबर 2009 म्हणसर असलेलो टोटल पगाराचेर म्हणल्यार बेसिक डीए, एडीए, व्हीडीए आणि त्याच बरोबर ग्रेड पे ताचेर तेणी प्रॉव्हिडंट फंड 10% देवयलो आणि फक्त काय 15,000 म्हणसर सिलिंग घालो. हे काडून उडोवन टोटल पगाराचेर आमकां प्रॉव्हिडंट फंड मेळपाक जाय आणि डिसेंबर 2009 सून रेस्टोर जावपाक जाय. हे आमची मागणी आहा. आणि एक मागणी ती आम्ही घाला ती आमच्या फ्रॉम द फ्लोज फ्रॉम द एग्रीमेंटान क्लियरली बरयला 34 म्हयन्याचो एरियर्स फारीक करतले. एग्रीमेंट जो जालो 13 मार्च 2024 म्हणजे ह्या वर्सा 13 मार्च जो एग्रीमेंट जालो तातूंत तो स्पष्ट सीएमान सांगलेले की कामगारांक आम्ही गव्हर्नमेंट एरियर्स दिवपाक लायतले 34 म्हयन्याचे, जावं ते रिटायर्ड वा जावं कोणी आसूं सगळ्या कामगारांक फ्रॉम 1 जानेवारी 2016 टू 31 ऑक्टोबर 2018 34 म्हयन्याचे एरियर्स दिवचे पडटा. ते आमकां 50% एरियर्स इमिडिएटली ह्या चवथी पयले आमकां मेळपाक जाय. ना जाल्यार आमी 6 तारीखेर सप्टेंबराच्या संपार वेतले अशें म्हणून आमी ऑलरेडी नोटीस पाठयल्ली आसा, धाडलेली आसा आणि हाचेर सगळ्या कामगारांनी एकमतान हे पास केल्लें. धारबांदोडेच्या धुले वाठारांतल्या सर्व्हे नंबर 157 आड 1 ह्या सुवातींतली झाडां कापिल्ले प्रकरणात जाग्याचे धनी मनोहर घनश्याम गांवकारांच्या जाना खात्यान गुन्यांव नोंद केलो. धुले धारबांदोड्यात दोंगर सपाट करतना झाडांय मारून उडयली तशी बुधवाराक कुळे विभागांतल्या धारबांदोडे रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पंचनामो केलो. धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांत जो धुले भाग आसा त्या धुले भागांत जमीन सपाटीकरण करतना कितल्याशाच झाडांची कत्तल जाल्ली आसा. ताका लागून ते जमनीचो मालक मनोहर घनश्याम गांवकर याच्या विरोधात कुळे वन खाते यांनी अंडर पीटीए अंडर तेंचेर गुन्हा दाखल केल्लो आसा आनी हेजी चवकशी चालू आसा. अशेंच प्रकरण जेन्ना गोमंतक टीव्हीन उगडकीस हाडलेले ताका लागून एका वाच्या फुटली आनी ह्या संदर्भात जो कोण प्रायवेट प्लॉट करताले आनी विकताले आनी तेंचेर ही कारवाय जाल्ली आसा. हांगा जो तो मालक आसा जमनीचो मालक तेजेर ही झाडां मारल्या कारणान कारवाय जाल्ली आसा. पीटीए अंडर तेजेर गुन्हा दाखल केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. एनओसी नावाखाला पैसे खावन वयल्यान घराच्या बांदकामाची मोडतोड करपे आड कारवाय करची. ह्या प्रकरणात न्याय मेळना जाल्यार 1.5 वर्साच्या भुरग्या सयत पुलीस स्टेशना समकार जीव दितली अशी शिटकावणी पुनर्वसन चाळ वाठारांत रावपी दिप्ती विपुल नायक ह्या बायलेन दिल्या. घर बांदकामाक एनओसी दिवपाच्या नांवा खाला साळ पंचायतीचे बायल पंचायत वांगडीचो घोव देविदास नायक हांणी म्हजे कडल्यान पयशे लुटल्यात. पयशे दिवप बंद करतकीच ताणें हेराच्या मजतीन म्हज्या घराच्या बांदकामाची मोडतोड केला असो दावो दिप्ती नायक हिणें केला. ह्या प्रकरणात दिप्ती नायक हिणें शुक्रारा सांजे दिवचल पुलिशेन देविदास नायक आनी हेर 5 जाण आड कागाळ दाखल केली. म्हाका सांगलें की पंचायतीक मातशें कितें भागोवचें पडटलें म्हणून
मी म्हटलं बरें सर म्हटलें कितें तें म्हाका तुमी सांगा आनी भागोवया म्हटलें. एक दीस असो आमगे तो येयलो आनी तेणी म्हटलें पंचायती दिवचें पडटलें. बरें म्हटलें. मागीर म्हाजे कडेन कॅश जे आसलेले घरान पळय 20,000 ते ताका काडले आनी हे दिले 20,000 तो घेवन गेलो. आतां म्हटलें तूं कशें चालू कर ती कितें आसा ती. बरें म्हटलें. तेज्या उपरांत हांवें एप्रिलान घर पाडलें म्हाजें आनी हळू हळू म्हाजें काम चालू करीत गेलें. जशें म्हाजें काम चालू जाता तशें तेजी डिमांड वाडत चल्ला. मागीर म्हाका लागलो 10 दी आनी फुडें कोणाक दिवंक जाय. मागीर आनी एक पेपर ना आनी हे म्हाजे सर सगळे डॉक्युमेंट लिगली आसलेले. फक्त कितें आहा जमीन ती म्हाज्या नांवार नासलेली. हाऊस टॅक्स आसा म्हाज्या नांवार, लायट बील आहा म्हाज्या नांवार, उदकाचें बील म्हाज्या नांवार आसा आनी हांव आतां त्या धाकट्या भुरग्याक घेवन थंय रावतलें 4 वर्सां जालीं. तेन्ना म्हाका कोणूय त्रास करूंक नासलेलो सर. जाल्यार ताका तेणी म्हाका डिमांड करीत गेलो. देवदास नायकान म्हाका डिमांड करीत गेलो आनी 10 आनी 20 आनी 30 अशें करता करता लास्ट तेणी म्हाका सांगलें तुका 50 दिवचे पडले. 50 तो 1 लाखार पावलो. 1 लाखार सर पावलो. मी म्हटलं तुका एक पेपर म्हाज्या हातीन पंचायतीन का दिवंक ना. हांव तुका कित्याक पयशे दिवं सगळे म्हणून जालें सर. जाल्यार तो म्हाजें तेजें मातशें बाचाबाच जालें. हांव कितें करता हांव पंचायती कडेन डायरेक्ट वयता आनी थंयसरूच पळयता म्हाजें कितें काम म्हाका NOC बी तेंचें करता आनी रिक्वेस्ट करता आनी मागता आनी म्हाजें काम चालू करता. तूं हितून हें करूं नाका मागीर अशें करना. तेणी म्हाका धमकी दिली की तूं घर कशें बांदता तें पळोवया म्हटलें आनी तूं घरान कशें रावता तें पळोवया म्हटलें. ताका लागून हांव डायरेक्ट पंचायती कडेन गेलें. मॅडमीक मेळ्ळें. मॅडम अशें जालें. त्याच राती पंचायती कडेन वयच्या आदले दिसा राती तेणी तेचे कोण तरी ते जमीन नांवार आसले तेचे नातवांक तेंच्यांनी सांग तेचे कोण तरी ते फ्रेंड तेचे फ्रेंड तेंचे नातू आनी हो स्वता येवन त्या दिसा म्हाजो घोव घरान नासलेलो. तो गेल्लो फ्रेंडा कडेन. हांव म्हाजे 1.5 वर्साचें चेडूं आसा ते रावताले आनी रातोरात हेंच्यांनी कितल्यांक 9:30 सुमार म्हाजें चेडूं न्हिदला आनी हांव लायट बंद केली बरोबर हेंच्यांनी घपाघप सगळे म्हाजे ते खांबे पिलर आसलेले सिमेंटाचे पिलर आसलेले भितून ते तोडफोड तेंच्यांनी केली. तोडफोड करना बरोबर सोमतें हांव गेलें म्हाज्या घोवाक फोन मारलो. सोमतें हांव घोव घेतलें तेजे फ्रेंडाक 2-3 घेतलें आनी हांव गेलें पुलिसांत गेलें. सांगलें पुलिसांक अशें सर जालां म्हटलें. सर म्हणली तेंकां आपय मारली. 13 तारखेक सर आमकां तेणी 11 सुमार सकाळीं आपयलें आनी सर टोटली एप्लिकेशन बरयलें आनी गेलें. तेंकां आपयलें. ते म्हणूंक लागले सरान तेन्ना एक्शन घेतली तेंच्यावर आपण समती एक्शन घेता मारलो. पण ते तेन्ना सराच्या फुड्यान म्हाजे सॉरी मागलें. पांया पडलें मारलें हाजे फुडें आपूण तुज्या वाटेक वचना. तूं घर कितें बांद बाकी कितें जाता आमी उलोवया मार लागलें. मी म्हटलें बरें म्हटलें. तरी पण हांव घरा गेलें. म्हाजें हळू काम चालू केलें. चालू करना बरोबर परत तेंच्यांनी परत तेंची थंय येवन दादागिरी करूंक लागली. ती घर ना सर. हांव आतां म्हापसा रावतां हेका रावता भाड्याक रूम घेवन सर रावता. कित्याक म्हाका हांगा भंय आसा म्हणून. कितें केन्ना येवं शकता म्हाका कितेंय करूं शकता. ऑलरेडी म्हाका तेंची धमकी दिल्ली आसा. जर हेतून कोणच म्हणजे हे करिना म्हाजे एक्शन म्हाजे कोणच घेयना. ह्या हेचेर कोण एक्शन घेयना. PA एक्शन घेयना आनी कोण एक्शन घेयना. हांगासर कोण आमदार आसा तो कोण एक्शन घेयना न्हू. डायरेक्ट घेतले सर हांव म्हाज्या चेडवाक घेतले आनी हांगा हांव गळफसल्यान जीव दितले. हांव तुमकां डायरेक्ट सर सांगता. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. दिवचलच्या गांवकार वाड्यावयले श्री शांतादुर्गा देवळात दुसरो श्रावणी शुक्रार म्हणा उमेदीन मनयलो. त्या निमतान देवीक जायांच्या फुलांनी सजयल्ली तशेंच बायलावती नाम जप आनी घुमट आरती सारक्यो हेर कार्यावळी जाल्यो. बोंडबाग बेतडीच्या रुबिना मंजिल इमारतीच्या पहिल्या माळ्यार बिरेस्तारा राती 1 ते फांतोडेर 4 वरां मजगतीं चोरी जाल्ल्याचे शुक्रारा उक्ताडार आयले. अज्ञातांनी रोख रक्कम आनी भांगराच्यो वस्ती सयत सुमार 80,000 ते 1 लाख मेरेनचो मालवज फारायलो. उपरांत फोंडे पुलिशेन कागाळ दाखल केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी बोंडबाग बेतोडे हांगा आसा ज्या जाग्यार राती रुबिना मंजिल हे रुबिना रायकाराची घर
हेंच्या घरांक राती चोरी जाली आनी तेका 2-3 फ्लोर आसल्या कारणान ती सकली फ्लोराची सगळी राती न्हिदलेली आनी वयर फ्लोराची लॉक करून रावली जाल्यार ते थोडेच्यान फाटल्या वटेच्यान एक चोर भितर सरलो आनी तेंची घरांतली ज्यो चावी रुमाच्यो लायल्ल्यो आसता हांगा लॉकेटां लायल्ली आसले वण्टी कडेन तेन्ना ते चावी घेवन तेणी आपले तेंचे बेडरूम सगळे ओपन केले आलमारी सगळ्यो ओपन केल्यो आनी रोख रक्कम कितें 20,000 आशिल्ले म्हणटा ते मंगळसूत्र भुरगे आपले काकण एक चेन अशें करून तेणी 3 लाखाचो अवज लॉपास केला अशें थोड्यान सांगता CCTV कॅमेरान फक्त राती 3 ते 4 हेजी 1 ते 4 हेजे दरम्यान एक मनीस हाती रॉड घेवन थंय भोंवतालो अशी CCTV दिसला अशें म्हणून तेंच्यान सांगलेलें आसा सकाळी हांगा चोरी जाल्या कारणान तक्रार 11:00 तक्रार दाखल केली आनी हांगा फॉरेन्सीक टीम येवन गेली फिंगरप्रिंट सगळ्याची हांगा घेतलेले आसा खंय खंय कितें सगळें करून गेल्ले आसा आनी हांगा जें कितें आसा फुडलो मुखारलो तपास तो फोंडेचो पुलीस करता गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. ड्रग्स सगळ्याक उपलब्ध आसा ड्रग्स फक्त सनबर्नात मेळटा अशें ना हे मंत्री अलेक्स सिकेरान केल्ल्या विधानाचेर बिरेस्तारा बरोच बोवाळ जाल्लो मात आपणे केल्ल्या विधानाचो चुकीचो अर्थ घेतला अशें मंत्री अलेक्स म्हणटा ड्रग्सा विशींचे म्हजें विधान सामान्य आशिल्ल्याचें मंत्री अलेक्साचें म्हणणें. That drugs are today available. You don't require someone to come and make drugs. We're all talking about sunburn and drugs. You tell me there is a festival that is organized for 3 days in Kolkata. And I'm sure you'll have some of them have gone to the festival. You want to tell me that drugs? Right. I believe it is our responsibility to identify such things. Our responsibility to intimate to the police that it is available. Let us be proactive. At the collector's office, I was asked by a reporter that about sunburn coming to Lotoli. I was also asked by another reporter who sort of barged in and said, there you spoke about staying away from drugs, sort of it was an anti-drug stand. And here you're bringing sunburn to Lotoli, which is drugs. To which I said, drugs are available all over. What I meant with that statement was that I didn't mean specific, but all over. A general statement, which I'm sure you all will agree. So I have said that drugs are available all over. You can take that all over. This is all over the world also. It was a general statement that was made. I didn't mean specific here. Unfortunately, as far as media is concerned, with due respect to you all pick just that part that is spicy enough to create a sensation. सोऱ्याच्या गुळेन बायलेचेर सुरयेन हल्लो केल्ल्यान मायना कुट्टरी पुलिसांनी दुबावी जोकीम फर्नांडीसाका अटक केली. जखमी बायलेचेर सध्या जीएमसीत उपचार सुरू आसा त्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. कोमार्था कुट्टरी वाठारात रावपी जोकीम फर्नांडीस हाचो 14 ऑगस्टाक मध्यानराती ताची बायल अल्केन हाच्या वांगडा वाद जाल्लो. ह्या वादात रागान जोकीमान किचनांतल्या सुरयेन आपल्या बायलेचेर हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्यात ताची बायल जखमी जाल्ली. ह्या घडणुकेची माहिती अल्केन हिचो भाव जेरी फर्नांडीसाका मेळ्ळ्या उपरांत तिच्या भावान जखमी जाल्ले आपल्या भयणीक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ली. उपरांत तांणी मायना कुट्टरी पुलिशेंत येवन जोकीम फर्नांडीसा आड कागाळ नोंद केल्ली. पुलिसांनी केल्ले तपासणीत जोकीम फर्नांडीस हांणी सोऱ्याच्या गुळेत बायलेचेर हल्लो केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. उपरांत पुलिशेन ताका आयज अटक केली. काल मायना कुर्तरी पुलिसांनी कोमार्था कुर्तरी हांगच्या जोकीम फर्नांडीस ह्या इसमाक अटक केल्ली आसा आनी ताका अटक करपाचें कारण म्हणजे ताणें आपली बायल आल्काना फर्नांडीस हिजेर किचनान जी सुरी आसा ती घेवन म्हणजे सुरी घेवन तिका वार केली आनी तिका जखमी केली, मारपाचो प्रयत्न केलो आनी ताजे बद्दलची कागाळ जी आसा ती आल्कानाचो भाव जेरी फर्नांडीस हाणें मायना कुर्तरी पुलिसांक दिली. ताजे नंतर रोखडीच मायना कुर्तरी पुलिसांनी एक्शन घेवन ताका अटक केल्ली आसा आनी
आनीक जी आल्काना फेर्नांडीस जी इंजर्ड आशिल्ली तिका GMCक उपचारा खातीर एडमीट केल्ली. आतां मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाणे आल्काना हिची प्रकृती सुदारता आनीक इन्व्हेस्टिगेशना दरम्यान पुलिसांक अशें कळून आयलें की जोकीम फेर्नांडीस जो आशिल्लो तो आल्कोहोल भरपूर कन्जम्पशन केल्लें आनी त्या नशे भितर ताणें रागाच्या भारान आपल्या बायलेच्या पोटांत चाकू घाल्लो आसा. आतां पुलीस ताका कोर्टा मुखार दवरतले आनी ताका रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार व्हरतले अशी माहिती आमकां मायणा कुर्तरी पुलिसांन दिली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार. पणजे नुस्तें मार्केटाच्या बिल्डिंगेची सामकी चवथीकाय जाल्या. ही इमारत मोडटले आनी ह्या मार्केटान आशिल्ले मटन, चिकन आनी नुस्तेकारांची दुसरे कडेन वेवस्था करतले. हे खातीरचो सगळो खर्च महानगरपालिका करतली म्हणून महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलां. तशेंच ह्या इमारतींतल्या वयल्या मजल्यांचेर जायते बेकायदेशीर धंदे सुरू आसात ताचेरूय आळो हाडपा खातीर ते सील करतले अशेंय रोहिताचें म्हणणें. पणजे नुस्त्या मार्केटाची इमारत धोकादायक जाल्ल्यान ती मोडपा विशीं पणजे महानगरपालिकेन मंगळारा नुस्त्या मार्केटांतल्या 12 दुकानदारांक नोटीसी काडिल्ल्यो. मात दिल्ले मुजती भितर सामान दुसरे कडेन व्हरप शक्य ना आनी महापालिकेन आमकां दुसरी सुवात दिवची अशी दुकानवाल्यांनी मागणी केल्ली. हे विशीं उलयतना महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें की ह्या दुकानदारांक स्थलांतरीत करचेच पडटले. तशेंच तांची दुसरे कडेन वेवस्था करतले आनी ते खातीर लागपी निधीचो खर्च पालिका करतली. So they म्हणटा की पयली आमकां प्लेस दिया then we will vacant that. See, now only people have to be relocated. First are those people at the bottom, the mutton vendors and chicken vendors and fish vendors. I am not interested in touching them at all. There are a lot of illegal activities that are going up on the top floors. So we want to seal that first. Now we had issued demolition order for the building itself. Now those people had applied for a stay. Same people that we're sealing right now. So see, the building is unstable. Now like this building, people are saying that it would fall for 10 years. Now finally it has fallen. If the same thing happens to the market, we're talking about deaths of hundreds of people. So I'm not, nobody wants to take that responsibility. So we want to clear that. I've told the mutton vendors and all those people, the moment they want to be rehabilitated, I will fund their full cost. It's not an issue for me. They said they were happy with it. There's no problem. First, let me seal the building and make sure that nobody can access the building first. But anyway, now we want to I want to put up plans for the phase 3 of the market also. So I want to demolish that building and consolidate everything and relocate all the vendors into the new phase. So temporarily, if any arrangement has to be made, I've told them we'll make the arrangement for them. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकर. दिवचले भर बाजारात सेप्टिक टँक ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान मोठी समस्या उप्रासल्या. पावस पडटकीच टाकयेंतल्यान घाण उदक भायर व्हांवता. देखून विक्रेत्यांसयत गिरायकांक हाचो त्रास सोंसचो पडटा. दिवचले भर बाजारात सेफ्टीक टँक ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान मोठी समस्या उप्रासल्या. बाजारातल्या पोरण्या पालिका इमारतीच्या कोनशाक बाजारात वचपी रस्त्याचेर ही समस्या निर्माण जाल्या. पावस पडटकीच टाकयेंतल्यान घाण उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवता. घाण उदका बरोबर टाकयेंतल्यान किडी भायर सरतात अशी माहिती थंय बसपी विक्रेत्यांनी दिल्या. ह्या टाकयेची पळोवणी करपाचे निर्देश मार्केट निरीक्षकांक दिल्ल्याचे दिवचल पालिकेचे मुख्य अधिकारी सचिन देसाय हाणें सांगले. पावस येयलो काय ना मागीर ते कितें वयर सरता मरे आनी मागीर ते रस्त्यार येता. रस्त्यार येयले म्हणटकीर मागीर आमी कितें करप आमच्या वेपारान येता आमचे वेपार करता आनी मागीर आमी घरा वता. पूण हांगा घाणी बी मारिना. घाणी मारता घाणी बी मारता. कितले दीस जाले अशें आहा? हे आतां जाले आतां मोदाचेर येता. कोण पळयना. कोण पळयना. त्रास तुमकां जाता. आतां त्रास जाता. आनी गिरायकूय येवपाक मुश्कील. गिरायकूय मागीर येना न्हू तर चलता ते दिसता मरे सारकें अशें दिसता ह्या खातीर. आनी वेपारांनी आमी आपले पयलींच भरून सारकें हांगर पावता इतल्या पुरत्याक पासून. त्या प्रमाणे विजिटले सुपरवायझर व्हेरीफाय करूं म्हणटा. You will go and check it today. If that is the case, then immediately ती आमी खाली करून डिफॉल्ट आसा he will rectify that. आजूच हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन दिलो to go on the side and check. आणि ते ओपन आसा ते कितें करताले ओपन दवरता म्हणजे ताचेर आमी एक्शन घेतलें. इफ इट इज ओपन दॅट्स वॉट आय टोल्ड की ताका ऑलरेडी आमी आतां वॉच आनी चेक करून सांगता. आज सांजचे मेरेन कितें आसा कितें करपाक जाय तो म्हाका येवन सांगतलो. त्या प्रमाणे फाल्यां परवा 1-2 दिसां भितर तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फातोड्या वाठारांतलो कोयर उखलला असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्लो. मात हो आरोप नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान न्हयकारला. 24 वॉर्डांतल्या नगरसेवकांक समान वागणूक दिता. देखून फातोडेच्या आमदाराक चुकीची म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच नगरपालिकेचे 17,500 रुपया बेगोबेग योगेश शेटकारा कडल्यान वसूल करतलो अशें तांचें म्हणणें.
थोडीची कामां जायना म्हणून म्युन्सिपाल्टीची कचरो डंप कसो करता सगळें तशें चलता पूण त्या खातीर आपूण आतां हातीन घेतला म्हणून चवथीचें काम सगळें क्लीन करपाक. फातोडेचे आमदार विजय बाब भंडार म्हाका खबर ना ताणें कित्याक लागून म्हणलां तें, पूण म्हाका दिसता तुमी पत्रकार भावांकय खबर आसा आमची कावन्सील मिटींग जेन्ना जाता पळय, कावन्सील मिटींग तुमी सगळे कावन्सील मिटींगेक पत्रकार सगळे मिटींग अटेंड करतात. 2 मिटींगेक काय 1-2 मिटींगेक 3 मिटींगेक सगळे तांच्याच कावन्सिलान सांगलां की चेअरपर्सन सगळ्यांक कॉपरेट करता, कांयच दवरना अशें म्हणून. आतां म्हाका तरी दिसना ग्रास कटींग कसलोय आमी प्रोग्राम ऑर्गनायज करता पळय पयर पसून हांवें ब्लॅक स्पॉट सगळे एमीक विचारा मरे, एमी आमचे ऑफिसर्स आसा तांकां विचारा, हांव सगळे हाजे पयलीं सगळें भरून काडलां मरे, सगळें टोटल. हांवें केन्ना तांचे कावन्सिलरांक विचारपा लायनी MLAन कसो स्टेटमेंट केला, MLA मे बी ताणें दुसरें आनी कितें तरी म्हणलां आसतलें पूण तशें आसपाना तें. तांचे कावन्सिलरांक विचार मरे. आज पसून हांवें पोरू आमी ऑन ईव ऑफ गणेश चतुर्थी आमी ग्रास कटींग केल्लें आमी आउटसोर्स केल्लें, प्रत्येक वॉर्डांनी आउटसोर्स केल्लें. मागीर एकदां कितें जाता आउटसोर्स करता तांची बिलां बेगीन वचना, तें ग्रास कटींग पळोवप मारता म्हणून हांवें आतां पर्सनली एक कावन्सिलराक पर 3 दीस ग्रास कटींग टोटल ऑन ईव ऑफ गणेश चतुर्थी जाले कडेन वॉर्ड नंबर 1 जालो, वॉर्ड नंबर 2 जालो, वॉर्ड नंबर 3 जालो. आयच्यान 12 तारखेच्यान कमीच केलें 12, 13, 14 एक कावन्सिलराक 3 दीस ग्रास कटींग. आनी आज 4, 5 आनी 6 हे फातोडेचेच वॉर्ड आज चालू आसा. सगळे ब्लॅक स्पॉट क्लीन करपाक लायले कडेन आसा. म्युन्सिपल इंजिनियराक सांगिल्ले कडेन आसा ज्या जाग्यार मेजर डंप आसा JCP घे, व्हडले ट्रक घे, चवथीची पयलीं सगळें क्लियर कर म्हणून डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा. आनी हांव पर्सनली पळय दामोदर शिरोडकर एज अ चेअरपर्सन बसला, हो चेअरपर्सन. हांव 25 साणाचो कावन्सिलर, 24 साणाचो चेअरपर्सन. हांव हांगा कोणाचेर डिफरन्शिएट करपाक बसूना. तूं कावन्सिलरांक विचार न्ही. आतां ताजो जॉनी तर म्हाका रेगुलर म्हजे कडेन लेबर मागता, गाडी मागता, सगळें मागता. हांव केन्नाच ना म्हणलां. तांचे सगळे कावन्सिलर एकय कावन्सिलर तेंचे सांगपा लाय न्ही. तुमी तांचे कावन्सिलरांचें स्टेटमेंट घेया मरे. ताज्या कावन्सिलराचें स्टेटमेंट हांवें ताणें कितें म्हाका मागलां हांवें ना म्हणलें जाल्यार म्हाका सांगपा लाया मरे. की फातोडेच्या आमदारान म्हणलें की चवथ पर्यंत आमी पळयतले नाजाल्यार सगळो कचरो हाडून म्युन्सिपाल्टीन उडयतले म्हणून हेजेर कितें ताजेर हांव कमेंट करूं शकना. तो तर म्युन्सिपाल्टी सगळो कचरो हाडून म्युन्सिपाल्टी दारां उडयता, ताजेर हांव आनी कितें कमेंट करूं. तूं सांगा, तुमी सांगा मरे, हांव ताजेर कितें कमेंट करूं. फातोडा भितर ग्रीन ग्लोब एजन्सी म्हण ती काम करता, डोर टू डोर ब्लॅक स्पॉट ते सगळे क्लियर करतात. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें.